सरकार तुमच्या दारी ही मोहीम घेऊन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत सगळ्या मतदारसंघांनी गेलो. थंयचे कितले प्रश्न सुटावे जाले त्या वाठारांतल्या लोकांकच खबर. पण मये मतदारसंघातल्या लोकांचे दारी सरकार पावले ना. मयेकारांचे सगळे प्रश्न हुमकळत उरल्या. रस्तो गांवचे प्रगतीचो मार्ग मानतात, पण रस्तेच पेड्ड्यार आशिल्ल्यान प्रगती आनी विकास ही दोगांय भावंडां मयेच्या रस्त्या वयल्यान प्रवास करपाक पळयनात. कित्याक ते दाखयता गोवा 365 चो कॅमेरो. गोंयच्या रस्त्या वयले सगळे फोंड पुरयले वयतले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगिल्ले. प्रत्यक्षात मये मतदारसंघात सगळ्यो समस्या रस्त्याचेर फतकल मारून बसल्यात हे पावलार दिसून येता. 1.5-2 म्हयन्या आदीं पैऱ्या वाठारांत उदका पायपलायन हाडपा खातीर म्हण उदका विभागान रस्ते उस्तून दवरल्यात. ते आसले तशे करपाक तांकां अजून म्हुर्त मेळना. पळयात मयेच्या प्रगतीच्या मार्गाची अधोगती. मये केळबाय वाड्यार रस्त्याचे अवतिकायेक सुरवात जाता ती पैऱ्या पावले तरी सोंपना. हो पळयात मये केळबाय वाड्यावयले वलत. उदका विभागान हांगा एक फोंड मारून दवरला. सारको वॉल्तार. कसलो सुचोवणी फलक ना. सुरक्षेची तरतूद ना. काळखात कोणे ते बिंदास खड्ड्यात घालून घेवपाचे. त्या उपरांत रोखडेच येता ते महामाया हायस्कूल मुखावयले वॉल्त. थळाव्या पंचान हाचे आदीं वेवस्थीत गटरां बांदून घेतिल्ली, पूण तिवूय पुरोवपाचो प्रामाणीक वावर PWDच्या कंत्राटदारांनी केला. थळावी बायलां कितें सांगता आयकात. लावचे पडटा न्हू. लोक पडटा हांगा ऍक्सिडेंट जाता. लोक हांगा वलतो न्हू सारखे. ह्याच्यात ऍक्सिडेंट जाले हांगा. जाता तू ऍक्सिडेंट जावे चालूच असता. व्हडली गाडी येयली धाकटो खंय वयतलो तो हेच्या वयसून चल्लो मागीर तो अर्दो पडटाय बी. आतां ते नॅम मारून दवरला. आमी हाडली ते माती घालून पुरले. आमकां परते कामां करचे पडटा. हणको घालून दवरला आतां. तो माती घालून आमी पुरलो तो. उक्ते सांडून गेल्ले. उक्ते जाल्ले. तशेंच मातशे पंचायतीचे फुडले वाटेन गांवकर वाड्याचे दिकेन गेल्या उपरांत महेश परबाल्या दारात रस्तो चाचायल्लो दिश्टी पडटा. हांगा हाचे आदीं अपघात जाल्यात, पूण कोणाचे सोयरे सुतक कोणाक ना. तसोच फुडें आदिनाथ संप्रदाया कडल्या आर्का कडेन काडून दवरलेलो हो फोंड. होवूय वाट पळयता एकाद्र्या बळीची. त्या उपरांत महामाया देवस्थाना कडले रस्ते कशे पुरोवन सोडल्यात तेवूय दिसतात. ताचेय फुडें गेल्यार उदका विभागाचे आनी एक कर्तूब पळोवपाक मेळटा. ते चिमुलवाड्या वयल्या तिस्कार. हांगा रस्तो तर खणलाच, कुशीची गटराय पुरून उडयल्यात. पूण वळीन 3 कडेन व्हडले फोंड खणून दवरल्यात आनी ते तशेंच सोडून गेल्यात. तेतूंतले एक व्हडलो फोंड टिट्या वयल्या वॉल्ताचेर खणला. आख्खो मनीस काळखात तेतून पडलो जाल्यार दिश्टी लेगीत पडपाचो ना. रस्तो विभाग आनी उदका विभागाचे कशेंच जुळना हेच तातूंतल्यान कळटा. आनी सगळ्यांत हायट म्हटल्यार केळबाय वाडो ते पैऱ्या मेरेन उदका पायपलायन आनी फोनाच्या अंडरग्रावंड केबलाक लागून कितले फावट रस्ते उस्तिल्यात हाचो हिशोब ना. माती उस्तून गेल्यात. लोकांच्या दारांनी वचपी वाटेर लेगीत मातयेच्यो राशी. हो सावळो गोंदळ इतलो वाडला की शेवटाक थळाव्यांनी खाजगी मानाय घालून आपापल्या घरा कडल्यो वाटो मेकळ्यो करून घेवच्यो पडल्यो. आयकात सीमा बर्वे कितें सांगता ती. म्हणजे वाट पळयली जवळ एक तर हांगा जवळ कितलीशींच वर्सां उदक हाडून उरतालें आनी तांकां एप्लिकेशनां केल्ली की आमकां उदक वगैरे वचपाक गटार वगैरे बांदून दिवचें अशें म्हणून. पण जवळ 5-6 वर्सांनी तांकां म्हणजे कृष्णा परब जो आसा आमचो मयेचो पंच आमच्या वाड्या वयलो ताणें आमकां ते गटार हे करून दिले, बऱ्यापैकी बांदून दिले. आनीक तेजेर जी माती आसली ती तेंच्यांनी तशीच सांडलेली, म्हणजे पायपां घालपाक आनी ते करपाक तेंच्यांनी हें केलें. पण ती माती तशीच सांडली आनी गेले ते कोण मनीस आसले ते. आनी तरी आमी तांकां सांगलें खूब फावटी की काडात व्हर ती माती, कित्याक परत पावसान जाल्यार ते गटारान भरत जाल्यार परत गटार चॉकअप जातले म्हणून. पण तेंच्यांनी काय आमकां हेंच करूंक ना आनी आयल्या दिसा फक्त खणून दवरतात. मागीर लास्ट हांवें काल वाट पळयली आनी आमची भुरगीं खंय भोंवतात की गाडयो आमच्यो येतात, ताका लागून मागीर हांवेंच मनीस घेतले आनी ते माती सगळी काडून घेतली. आतां म्हणजे सरकाराक कितें सांगपाक सोदता? सरकाराक ही अशें की हें जें चल्लां हें कितल्या फावटी खोदतात कितें करतात, हेतून जर मनीस पडून जर मेलो, कितें जालें, कितें अपघाती हें जालें जाल्यार ताका जबाबदार कोण? खंयचो सरकार? आमी कोणाक विचारपाचें? कोणाच्या बद्दल कंप्लेन करपाची आनी खंय करपाची? कित्याक प्रत्येक कडेन अशें प्रत्येक रस्त्यार अशें खोदलेलें आसा. गोवा 365 खातीर मयेच्यान जवार बर्वे.